जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, पातकां म्हजी बक्षिता, वेंगेन ताच्या तो घेता. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू जेजू जेजू, 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 जेजू जेजू जेजू. जुलियन कंगाल जाताना, कधी दुकान बुडताना, सोम्या उलो मारताना, कांयच म्हाका उणेना. जुलियन कंगाल जाताना, कधी दुकान बुडताना, येसू सोम्या उलो मारताना, येसू कांयच म्हाका उणेना. जेजू जेजू जेजू, 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 मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जेजून आमकां हर एकल्याकी आपयला. तो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आमचे मुखार आजर आसा. ह्या उंड्यांत तो लिपोवन आसा. ह्या उंड्या रुपी ताचे हाजरपण आमकां हर एकल्याकी दिवन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी जावन आयल्यावनय बगार जेजून आमकां आपयला. जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्याकी आमकां आपयता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, न्हय केवल आमचो सुख संतोष बरेपण घेवन येवंक, बगार आमचे दूख बेजाराय खंत हुस्को आनी कितें आसा सगळें तें घेवन ताच्या पांय तळा येवंक तो आमकां हर एकल्याकी आपयता. आनी त्या देखून ताणें आमकां आपयला. आज आमी ह्या पवित्र ताळाक, ह्या पवित्र जाग्याक आमी हांगासर आयल्या. आनी तोच जेजू ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तुज्या आनी म्हज्या मुखार खरोच आदार आसा. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, जो हांवच्या वांजेलांत अध्यायचो वाक्य 51 तो सोमी म्हणटा,
हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो आनी हो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या दोळ्यांक दिसता केवल उंडो मात्र, आनी ह्या उंड्या रुपार तो जेजू आजार आसा. ताकाच आज आमकां दिवचे खातीर, ताकाच मोडन आमकां दिवचे खातीर परत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तसो जेजू आजार आसा. ताका पातयेतल्यांक, ताका सतमंतल्यांक तो लागींच आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून त्या जेजूचे आजारपण ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी वळखून घेवया. आमचे बोळ, आमची सकत तो जावन आसा. ताचे विणे म्हाका आनी तुमकां कोणायकी जिवीत ना. आनी त्या देखून तो त्या जेजून म्हणली उतरां जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, आवयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवच्याक आवयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमकां जिवीत दिवचो बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवचो तो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. त्या देखून एक घडी भर आमचे तकले आमी बागावया, आमचे तकले आमी बागावया. त्या सोमया मुखार आमी खालती जावया. आमी अस्कत, आमी नाफावो जाल्ली त्या सोमया मुखार आमी आसा. ताचें हासरपण ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू. आमी खालती जावया, आमचे तकले आमी बागावया, आमच्या सोमयाक आमी नामान करया, आमच्या सोमयाक आमी स्तुती करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. मदर तेरेसा म्हणटा, जेजून आमकां जिवीत दिवचे खातीर आपणाकच जिविताचो उंडो केलो. दीस आनी रात तो हांगा येवकरिस्तांत आजार आसा. जर तर तुका मोगान वाडोंक जाय, परत आनी परत येवकरिस्तांतल्या जेजूक लागीं येया, परत आनी परत ताका आराधन करा म्हणून मदर तेरेसा ऑफ कोलकाताची आमची भाग्यवंत मदर तेरेसा म्हणटा, वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर तर त्या सोमयाचें बरेपण जाय त्या सोमयाची आशिर्वादां जाय त्या सोमयाची कृपा आमकां जाय जाल्यार लागीं सरा, लागीं येया, त्या सोमयाक आराधन करा, त्या सोमयाक नामान करा, त्या सोमयाक स्तुती करा म्हणटा. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज आमी थंयच करूंक हांगासर आयल्या. त्या सोमयाक वळखूंक, त्या सोमयाक अनुभव करूंक, त्या सोमयाक नामान करूंक, त्या सोमयाची आशिर्वादां कृपा जोडचे खातीर आमी हांगासर आयल्या. साम आसिसी फ्रांसीस आसे म्हणटा, केदो व्हरतो वैभव कितलें संपूर्ण कालतेपण, केदें व्हरतें भाग आमचे अरियेकल्याचें, देवाचो पूत आमचे खातीर कालतो जालो ह्या उंड्या रुपी आजाराचें आमचे सोडवणे खातीर म्हणटा. केदें व्हरतें भाग तर आमचे, कितलो वैभवान भरलेलो आमचो देव, आमचो बळवंत देव ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्या रुपार लिपोवन आसचें तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर, ताचें दर्शन दिवचे खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तर एक घडी आमचे दोळे आमी धांपिया. आमकांत त्या सोमयाच्या पांयतळा ह्या घडये ह्या आराधनाच्या सुरवेर्त आमी समर्पण करया. त्या सोमयाचें हासरपण बघताना, त्या सोमयाचें हासरपण आमी वळखून घेताना म्हाका आनी तुका त्या सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाच्या भावा आनी भयणी. केदें व्हरतें भाग म्हाका आनी तुमकां आमकां अरियेकल्याक लाभला मोगाचें न्हू. आमच्या देवा मुखार येवचें, आमच्या देवाक रूप पळोवचें जावंक पुरो. ताका आमी कुडीन पळोवंक शकना जाल्यार ह्या पवित्र उंड्यांत तो खरोच आजार आसा. आनी ह्या सोमयाक ह्या उंड्या रुपी देखचें, भोगचें, अनुभव करचें भाग म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक लाभला मोगाचें न्हू. आमी कितलीं वर्तीं, आमी कितलीं बागी मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या सोमयाचें हाजरपण आमी वळखताना त्या सोमयाच्या पांयतळा आमकांत आमी समर्पण करया. आमची काळीज, आमचे मन, आमचे सगळे जिवीत ताच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. जे कितें आज आमी घेवन आयल्या, आमची दूख, बेजाराय, खंत, दूख, हुस्को, पिडा शिडा, समस्ये, दूख, पडणे, सोलवणी,
आणि कितें अर्थीक अडचणी जावंक पुरो हे सगळें या आराधनेच्या सुरवेर या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमच्या मथींत आमकां कितेंय वजें नाका. सोमी म्हणटा कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान मुजेच अशी येया. हांव तुमकां विशव दिता. कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान मुजेच अशी येया. हांव तुमकां विशव दिता. आमचे विशव, आमचे बळ, आमची सकत, आमचे सर्वस्व सोमी आमचे मुखार आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या देखून सगळे सोमयाच्या पांयां तळा या घडी आमी समर्पण करया आनी आमी त्या सोमयाची स्तुती गाया. त्या सोमयाक अर्गां वगळाप आमी दिवया. त्या सोमयाक आमच्या खाल जाता नामान आमी आराधन करया. आमी कितलें आराधन करता, कितली स्तुती गायता, कितलें वगळाप आमी दिता, तितली आशिर्वादां कृपा आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक वालता मोगाच्या न्हू. तर आमी दोळे धांपून आसतना आमकांत संपूर्ण तरान आसा तशें त्या सोमयाच्या पांयां तळा या घडी आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमचो देव, आमचो बळवंत देव, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा मोगाचें न्हू. एक घडी आमच्या खालसान थावन, आमच्या खालसा मनान थावन त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नामान आमी करया मोगाचें न्हू. सोमिया घे तुमाका जीवन मुझे समर्पिता तुका. घे सोमिया तुकात सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. जीवन तो सोमी तुजो मोग करता. तो सोमी तुका वळखता, तुज्या नांवान उलो करता. एक जल्म दिल्ली आवयसानी तरी हांव तुका सांगचो ना म्हणल्यार त्या बसवणे वरवीं तुजो मोग करचो तुजो देव या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. तुज्या नांवान तुका आपयता, तुज्या नांवान तुका उलो मारता. सोमयाक लागीं ये, सोमयाक लागीं सर तुज्या फाटीनीन भावार्थान. सोमयाक आराधन कर, सोमयाक नमन कर, सोमयाक तुजें जिवीत समर्पण कर. समर्पिता ताची सखत आमकां पुरो, ताची कृपा आमकां पुरो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, सोमयाचेर फाटींनी दवर, सोमयाचेर विश्वास दवर. सोमयाक लागीं ये, सोमयाक लागीं ये. तुजें तन मन धन सोमयाक समर्पण या घडये. सोमी तुका आयकता, सोमी तुजे लागीं उलयता आनी प्रत्येक सावन वस्त सोमी तुजो मोग करता. तुजें नांव कान म्हणटा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजो, तूं म्हजें, तूं म्हज्या मोगाचो. तर त्या सोमयाक नमन कर, त्या सोमयाक आराधन कर. त्या सोमयाची स्तुती तुज्या खालसान जावन गा मोगाच्या भावा आनी भयणी. नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो सोडवंदारा. नमो जेजू ख्रिस्ता. नमो सोडवंदारा. तुजो आनी म्हजो सोडवंदार या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. त्या सोमयाक नमो नमो जेजू क्रिस्ता. म्हज्या सोडवंदारा, म्हज्या राया, म्हज्या देवा, आमच्या खालसान जावन आमी उलो मारया.
त्या सुमियाक आमी नमान करिया, त्या सुमियाक आमी आराधन करिया, त्या सुमयेची स्तुती आमी गावया. मोगाच्या बाबा आणि बहिणी, या सक्रमेंतात हांव वालता ती गोरपा, ती सकत वालता तुझ्या आणि म्हज्या जिविता बरेपण वालता या सक्रमेंतात हांव. सो तुमी या घडये म्हाका आनी तुमकां हर एक लेगे आपोरता. त्या सुमयाक उलो मार, त्या सुमयाक उलो मार. तो तुजो आनी म्हजो जेजू क्रिस्त, तुजो आनी म्हजो सोडवणदार, तुजो आनी म्हजो देव या संवसाराक आयिल्लो तुझ्या आनी म्हज्या मोगा खातीर. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, धुंड्या रूपान लिपोनासच्या नमो नमो सोडवंदारा, सग्रामेंतां तांकाराच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सग्रामेंतां तांकाराच्या. आपणाची देवपण सांडून मनुष्य रूप घेऊन मनुष्य सांगता जियेल्लो देव इम्मानुएल आमच्या सांगत आसो. आमचो देव या पवित्र साक्रामेंतांत आसा. म्हाका आनी तुका वळखूंसो, म्हजी आनी तुजी दुखां बसो, म्हज्या आनी तुज्या सांगाता रावसो. आमचो देव इम्मानुएल आमच्या सांगत आसा. त्या देवाक आराधन करिया, त्या देवाक आमी नमान करिया, त्या देवाची स्तुती आमच्या काळजांत लावन आमी गावया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, सर्गीचो देव तो आमकां मेळोंक रावलाय. सर्गीचो देव तो आमकां मेळोंक रावलाय. देवपूण लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतला. देवपूण लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतला. हुंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. हुंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, हुंड्या रूपान लिपोनासच्या. नमो नमो सोडवंदारा, सग्रामेंतां तांकाराच्या. मोगाच्या बाबा आणि बहिणी, त्या जेजू लागी उलय सांग. म्हज्या जिविताचे सुख दुःख तुझे लागी सांगूंक आयलां सोमिया. तुझे तावन बुसोवन समाधान संतोष आशेवन आयलां तुझ्या पांयतळा सोमिया. ये म्हाका लागी ये सोमिया, म्हाका मेळोंक ये. तुझ्या कुरपेचे धेन्यानी, तुझ्या कुरपेच्या भांडारान म्हाका बस सोमिया. म्हण त्या सोमियाक आमी उलो मारया. मोगाचे न्हू, आमचे सुख दुःख ताचे लागी वांटून घेवया. आमची बेजाराई कश्ट समस्ये ताच्या पांयतळ आमी समर्पण करिया. तो आमकां बुजयता, तो आमचे संगत रडता, पडलेल्यांक आमकां तो उठयता. तसलो देव आमकां समजोवचो, आमच्या संगत रावचो. आमचो देव आमच्या संगत आसा. जियेचें सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या. जियेचें सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या. तुजे तान बुसोवन आशेवन आंगार रावल्या. तुजे तान बुसोवन आशेवन आंगार रावल्या. जेजू सगळ्यांक लागीं हांगासर आयिल्ल्या हर एका भाव भयणीक आपोड जेजू तांची दुखां पळस घेत,
तांची दुकां पोस जेजो ये लागी ये हर एका भाव भयणीक हांगासर आयल्या आपोड तांचे वजे हाळो कर जेजो तांचे वजे हाळो कर तुझी समाधान संतोष तांकां दी जेजो तुझी भलायकी दी कृपेची देण्या भंडार घेणे नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्यायु परिपूर्णस्य नमो नमो सुगंधारा सग्रामितांताराच्या बाबानी बहिणी उलो मार त्या जेजूक तो जेजू ऐकता तो जेजू पळयता तो जेजू आमकां लागीं येता आमकां हर एक लागी बरो करता ताची कृपा दिता काळजांतान उलो मार त्या जेजूक उलो मार तुज्या काळजांतान आमचो देव मेल्लो देव न्ही आमचो देव जिवंत देव ह्या सक्रमेंतांत आसा तुज्या काळजांतान ताका उलो मार तो तुका ऐकता पळयता तुका लागीं येता ह्या घडये तो आपोरता तुका बाबा आनी भयणी त्या लागीं सर त्या जेजू उलो मार तुज्या काळजांतान उलो मार त्या जेजूक आमकां हर एक लागी आपोरसो आमचो मोग करचो देव आमच्या सांगात आसा उलो मार त्या जेजू तुझ्या हजरपणा खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता दिन वाजता सोमिया आज तुजेर पातयेवन तुजेर विश्वास दवरून ही भाव भयणी लक्षितावन पयसतावन आयल्या सोमिया तुजेर पातयेवन आयल्या तुजें दर्शन दी सोमिया तुजें दर्शन हर एका भावा भयणीक दी सोमिया तुजी कृपा वाडोवन दी तुजी संगत वाडोवन दी सोमिया तांकां तुजे लागीं उलोवंक आयक सोमिया तांचे वजें हाडूंक सोमिया तांचे कश्ट तूं हाडूंक सोमिया तांची दुखां पोस सोमिया तुज्या वेंगेन घे सोमिया तुज्या मोगांत घे सोमिया तुजी कृपा तांच्या जिविता वाडय सोमिया अभिषेक सोमिया हर एकल्याक आपोर सोमिया तुज्या मोगान बस सोमिया तुका जावं नमान तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती तुका जावं होगळाम तुका जावं महिमा तुका जावं नमान आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 समीस्तमी एक घडीभर आमचे दोळे धांबया आमी बसया आमचे दोन्ही हात एक घडीभर आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. समी आमचे मुखार आसा आमची दुखां पुसो आमकां धैर्य दिवचो आमकां सांगत दिवचो जशें एम्माउसाच्या वाटेर निराश जाल्ल्या त्या दोगा सेसांक सांगत दिवन नवो जीव भरिल्लो नवो बरवस्तो भरिल्लो तसो समी आमचे संगता सोमकोसो आमचे मुखार आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुजो आनी म्हजो मोग करचो समी आमचे मुखार आसा. एक घडी मौन आमी रावया. तुमकां कितें उलोवंक आसा ते जेजू कितें सांगोंक आसा एक घडी मौनपणी आमी उलोवया मौनपणी आमी ताका सांगया. Praise the Lord. Praise the Lord.
हालेलुया 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 हालेलुया. मुगाल भवन आणि बहिणीनो, साम पाद्रे पियो और बघेवन पाद्रे पियो तो म्हणता तुमच्या जिवितांत केदाळाई कातोलिक पवित्र सभेक तुम्ही वेंगून रावा, तिका सांगाता तुम्ही रावा. कित्याक म्हळ्यार नीज समाधान, नीज संतोष, नीज बरेपण कातोलिक पवित्र सभा तुका दिवंक शकता. कित्याक कातोलिक पवित्र सभेंत आनी पवित्र सभेंत साक्रामेंतांत जेजू आसा आणि पवित्र सभेंत जेजू आसा आणि तो जेजू त्या पवित्र सभेक तू वेंगून रावताना त्या साक्रामेंतांतलो जेजू तुका आशिर्वादान दिता, कृपा दिता, समाधान दिता, तुझे जिवितांत संतोष दिता म्हणटा. कित्याक हांगासर आसा द प्रिन्स ऑफ पीस, कुवार, शांतीचो कुवार या साक्रामेंतांत आसा, पवित्र सभेंत तो आसा. आणि त्या देखून तो पवित्र सभेंतल्या सांद्यांक केदाळा त्या पवित्र सभा म्हणल्या आवयक आमी वेंगून रावता आणि या पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसलो हो शांतीचो कुवार आमकां शांती दिता, समाधान दिता, बरी भलायकी दिता, बरेपण दिता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मुगाल भवन आणि बहिणीनो, लुका सोवांचेल अध्याय 17 वाक्य 11 हांव आमी वाचलें जाल्यार जेजू 10 जाणां कोडकारांक गुण करता. कोडाच्या पिडेन कोळवळून आसले जेजूक लागीं येतात आणि जेजू तांकां लागीं सरता आणि जेजू तांकां आपोरता, गुण करता. आणि ते गुण जाल्ले पाटी वेता आसतना एकलो तांदो परगावी समारियागर तो पाठी येता आणि जेजूच्या पांयान तळा पडून जेजूक तो नामान करता, जेजूक तो आराधन करता, जेजूची एका लेखान तो स्तुती गायता म्हणयेत. आणि तो वळ जेजू ताका म्हणटा, तांचे मदलो जेजून ताका म्हणली उतरां ते 10 जण वा तुम्ही 10 जण नितळ जाल्ल्यात न्ही, तर उरले 9 जण काही गेले. आणि जेजू म्हणता एकलो परगावी मात्र पाटी येवन आपणाचो उपकार बावडूंक आयलो न्ही म्हणलें. जेजूक समाधान, संतोष भोगता. मोगाचेनो आज आमी गेले त्या शुक्रार हांगासर आयल्या, साबार शुक्रारान जावन ह्या पवित्र थळाक आमी येता, कितल्या पयस जावन आमी येता ह्या जेजूक आराधन करूं, ह्या जेजूक नामान करूं, ह्या पवित्र थळांत हांव वालची ती कृपा सकत त्या जेजूची अनुभव करच्या खातीर. आणि हर एक फावटी आमी येताना त्यात उपकारी मनान कालत्या काळजान त्या सोमयाक नामान करूंक, आराधन करूंक आमी हांगासर येता. मोगाच्या भवनांनी बहिणीनो, आज त्याच मनोभावान आसा आमी. आमचे सगळे जिवीत ताचे, आमच्या जिवितांत हर एक घडी कितले आणि कितले तो बरें करता, हर एक घडी आमचे जिवीत तो सोलून व्हरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ताका म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरें करूंक मन आसा, आमकां बरें करूंक मन आसा. पूण आमी कितें करी जाय, आमी ताका लागीं ये जाय, ताच्या मोगाक आमी लागीं ये जाय, ताच्या सांगतपणाक आमी लागीं ये जाय. आनी ताचो अनुभव आमच्या जिवितांत हर एक दीस आमी केलो जाल्यार ताचे तावन वालता करपा, ताचे तावन वालता आमकां हर एक लागीं सकत. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तेन्स आमी वाचता लुका सोवांजेल अध्याय 18 वाक्य 30 आनी 5. जेजू त्या कुरड्याक दिश्ट दिता बर्तिमेवाक आणि ताणे म्हणली उतरां, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. आणि लोक म्हणटा थोंडाम बोबो घाल नाका. आणि तो परतून म्हणटा व्हडल्यान, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. आणि ती उतरां जेजूच्या कानाक पडली. आणि जेजू म्हणटा ताका हांगा पळय, ताका हांगा आपोवन हाडा. आणि जेजूक लागीं आयल्या वेळार जेजून विचारलें, हांवें तुका कितें करी जाय. आणि तो वळतो म्हणटा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. आणि जेजून ताका म्हळें, घे दिश्ट, तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका दिश्ट लाभो. आणि त्या घडये ताका दिश्ट मेळ्ळी. मोगाच्या भावांनी भयणी, हो जेजू हर एक घडी म्हाका आनी तुमकां बरें करूंक आशेता, हर एक घडी ताची सकत कृपा दिवंक आशेता. ताका लागीं सरतल्यांक, ताका बोबो मारतल्यांक तो कांयच उणें करिना. मोगाचेनो हर एक लागीं तो पावता. त्यात घडये न्ही तरी आनी एक घडये आमकां मेळटा, कितें आमकां बरें आसा हर एक तो लाभयता. मोगाचेनो आनी त्या देखून माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 8 वाक्य 2 आमी पळयलें जाल्यार तो कोडकार ताका म्हणटा, तुका मन आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता,
तुका मौन आसा जाल्यार म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी तक्षण जेजू म्हणटा म्हाका मौन आसा नितळ जा, म्हाका मौन आसा नितळ जा. आमकांय तो तेंत म्हणटा म्हाका तुका बरें करूंक मौन आसा, म्हाका तुजी कृपा, म्हाका म्हजी कृपा तुका दिवंक मौन आसा, म्हाका हर एक घडये तुका बरो आसूंक बरें आसा जाय म्हणली म्हजी खोशी जावन आसा म्हणलें. हर एक लागी जेजू आमकां म्हणटा मोगाचें न्हू. तर एक घडी आमचे दोळे धांबिया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया मोगाचें न्हू. त्या सुमयाचेर आमी पातयेनी दवरया, आमचो भावार्थ आमी थीर करया. सुमया कडेन आमी म्हणया सुमया म्हजो भावार्थ थीर कर, सुमया म्हजो भावार्थ घट कर सुमया. त्या सुमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. सुमी म्हणटा तुका शाश्वत इतलो भावार्थ आसा जाल्यार ह्या पर्वताक हांगातावन उठोवन दर्यांत वचून पड म्हण सांग आनी पडटलो. जातलें म्हणटा तुका शाश्वत इतलो भावार्थ आसा जाल्यार. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या देवाक ह्या जेजूक म्हज्या आनी तुज्या जिवितान असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. सगळे संगती साध्य मोगाच्या भावा आनी भयणी. पूण हांवें आनी तुवें करी जाय जाल्लें एकच, म्हजें आनी तुजें जिवीत ताका आमी समर्पण करचें, ताचेर आमी पातयेचें, ताचेर आमी विश्वास दवरचें. आमी करी जाय जाल्लें तितलें मात्र. त्या कोडकारा भाशेन, त्या कुरड्या भाशेन आमी हर एका दिसा बोबो मारूंक जाय. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत भाव, म्हजी बिरमत भाव, जेजू म्हाका भाव. आमी हर एक दिसा ताका भावार्थान पातयेनीन उलो मारलो जाल्यार आमकां तो लागीं येता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या जेजूक आमी सांगया ह्या कुडींत उस्वास आसता पर्यंत, म्हज्या जिवितान उस्वास आसता पर्यंत हर एक घडी, हर एक दिसा तुजेर पातयेता सोमया, तुजेर विश्वास दवरता. तुजे विने म्हाका जिवीत ना. त्या सोमयाक सांगा मोगाचें न्हू. सांगा तुज्या आनी म्हज्या काळजांत जावन आमी सांगया म्हज्या जिवितांत उस्वास आसता पर्यंत हर एक घडी, हर एक दीस तुजेर पातयेता सोमया, तुजेर विश्वास दवरता. तुजे विने म्हाका जिवीत ना. तूं म्हाका बरो करचो देव, हर एका घडये तुका बरें करूंक मौन आसा. हांव बागी सोमया, हांव बागी सोमया म्हणून त्या सोमयाक आमी सांगया मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत परत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. म्हजें क्रिस्ती जिवीत एक क्रिस्तांव जावन एका बऱ्या कुटुंबांत, क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मोवचें, ल्हान व्हड जावचें भाग आमकां दिल्लें थाने. आज आमी म्हणया सोमया ह्या कुडींत उस्वास आसता पर्यंत कितलेय कश्ट, कितलेय दूख, कितलीय बेजाराय, कितलेय समस्या, कितलेय सोडून म्हज्या जिवितान घडल्यार तुजेर हांव पातयेता सोमया, तुजेर हांव विश्वास दवरता. हर एक घडी म्हजें जिवीत तुज्या पांयां तळा समर्पण करता म्हणया सांग मोगाचें न्हू. आनी आमी त्या सोमया कडेन मागया म्हजो भावार्थ थीर कर, म्हजो भावार्थ घट कर सोमया, तुजेर हांव पातयेता. हर एक घडी ह्या कुडींत उस्वास आसता पर्यंत हर एका दिसा, हर एका दिसा तुजेर हांव पातयेता. म्हजें जिवीत तुका समर्पण करता सोमया. मोगाचें न्हू. त्या जेजू कडेन आमी उलोवया, आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया. हें गीत आमी गायत आसतना, ह्या उतरांनी विणलेलें गीत आमी गायत आसतना सोमयाक आमी सांगया म्हजें सर्वस्व तूं सोमया, तुजेर म्हजी पातयेनी, तुजेर म्हजो विश्वास. म्हज्या जिविताच्या निमाणे घडये पर्यंत तूं एकलो मात्र म्हजें जिविताचो धनी, म्हजें जिवीत सर्वस्व तुजें सोमया म्हण तें जिवीत सोमयाक समर्पण करून आमी गीत आमी गावया. ही उतरां आमची करून आमी घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या जिवितान कितले उपकार ताणें केला, कितलें बरेपण केलां. आमचो जीव, आमचो उस्वास
तू मगाच्या भावा आणि बहिणी तुझे जिविताका समर्पण कर त्या सोमियाक आम्ही आराधन करूया त्या सोमियाक आम्ही नमन करूया ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಎಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಎಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ मुझे जिवितांत मुझे कुडींत बॉल नसलेल्या वेळार म्हाका बॉल दिल्लें सोमयान मुझे सांगता एक बळवंत पोरवता भशेन तो रावून मुझे जिवीत सोलून व्हेल्लें थाने मोगाच्या भावा आनी भयणी कोणीय मनशांनी न्ही कोणच्याय सत्तेन न्ही बगार सोमयाच्या सत्तेन हे आमी आज वळखून घेवया आनी तारीख सोमयाक सांगया मुझे जिविताच्या हर एका घडये निमान श्वास आसता पर्यंत सोमया तुका आराधन करता तुझी स्तुती करता तुझे रावपाक येता सोमया ಬಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ Alleluia, 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 Alleluia. हांगा सजवलेल्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तुका अर्घ दिता तुका होगळाप दिता तुका नामान करता सोमया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कितलें बरेंपण तुवें केलां सोमया कितली आशिर्वादां वतलां या घडये पर्यंत आमचे जिवीत तुवें सोलून व्हेलां सोमया हर एका घडये आमच्या बदलेक रावला सोमया आमच्या संगत रावून आमकां बॉल दिलाय सकत दिलाय सोमया तुका आज आमी अर्घ दिता तुका आमी नामान करता तुका आमी होगळाप दिता सोमया तुजी आज आमी स्तुती गायता सोमया आमचे जिवीत तुजें तुवें आमचे जिवीत सोलून येलाय तुका जावं नामान सोमया तुका जावं होगळाप तुका जावं आराधन तुका जावं अर्घ सोमया जेजू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो जुवांचो अंजेल अध्याय 3 वाक्य 16 आमकां म्हणटा देवान संवसाराचो असोयमो केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो आमची सर्ती करूंक न्ही आमची नीत करूंक न्ही हांवें आनी तुवें कितलें पाता केलां हें पळोवच्या खातीर न्ही म्हाका आनी तुका बाशावी दिवच्या खातीर म्हाका आनी तुका सुडका दिवच्या खातीर म्हाका आनी तुका बरें करच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो वो देव मनीस जाल्लो
इम्मानुएल जाल्लो म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक म्हाका आनी तुका बरें करूंक मोरनाच्या सांगलींतले आमकां सोडोवचे खातीर पातकाच्या त्या सांगलींतले सोडोवचे खातीर आमकां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवचे खातीर वो देव मनीस जाल्लो आमच्या सांगात आयलो त्या देखून आमी खदाळय म्हणचे आमी क्रिस्तांव जाल्ले कितलें वर्तें भाग न्ही आमचे कितले वर्तें भाग एक क्रिस्तांव जावन जियोवचें कित्याक आमचो सोमी आमचे मस्तक आमचो देव मनीस जाल्लो ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी कुर्साक वेंग मारून आमकां जिवीत दिल्लो जिवंत देव मेल्लो देव न्ही जिवंत देव आमच्या मुखार आसा त्या देखून आमी कितलीं भागी एक क्रिस्तांव जाल्लीं क्रिस्तांवपणांत वाडल्लीं क्रिस्तांव कुटुंबांत जियेल्लीं आमी कितलीं भागी मोगाचे न्हू आमचो सोमी आमचे सर्वस्व जावन हांगासर आसा जो हांव सोवांजेल अध्याय 15 वाक्य 13 जेजूची उतरां आमच्या मती काडटा आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना आनी वाक्य 15 म्हणटा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत ना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड आमी तुमकां कळीत केलां आमकां हर एकल्याक आपणाचे इश्ट म्हणून घेतिल्लो आपणाच्या काळजाक मोगाची म्हणून घेतिल्लो तसो सोमी आमचो ह्या साक्रामेंतांत आसा हर एक संगती आमकां उगडापे करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो बापाचो मोग आमकां साखळूंक दिल्लो ह्या सोमी आमच्या सांगात आसा आनी निमाणे ताकत बेसांग करण घेयात आनी खायात हे मुझे मांस घेयात आनी पियेयात हे मुझे रगत ताचे मांस ताचे रगत आमकां दिवन पोसो एक इश्टा जागे व्हरतो इश्ट ह्या संवसारांत आमकां खंय मेळचो ना आमच्या सांगात मस्त जावन आसतात आमच्या संतोषा वेळार आमच्या बरेपणा वेळार आमच्या हातांत पयशे आसल्या वेळार पूण आमच्या दुखा वेळार कश्टा वेळार पिडेशिड्या वेळार आमच्या बगलेक रावचें अप्रूप कोणी मेळना पूण सोमी आमच्या सांगात आसा एक इश्टा भाशेन आमचे खातीर जीव दिल्लो आमचे खातीर जीव दिवचो हर एक घडी आमच्या सांगात आसचो मोगाच्या भावां आनी भयणी त्या देखून आमकां तो पुरो आमकां दुसरो नाका आमी खंय दावाजे म्हणना कोणी मनशा फाटल्यान आमी दावाजे म्हणना पयिल्लें आमच्या जिवितांत सोडून घडल्या वेळार आमचे कश्ट समस्या आयिल्ल्या वेळार ताच्या पांयतळ आमी पडले जाल्यार तो आमकां बुजयता तो आमकां धैर्य दिता आमच्या जिवितांत बऱ्या मनशांक तो दिता आमी दावाजे म्हणना तो दिता आनी त्या मारी पात आमकां सारकी वाट तो दाखयता आमचें जिवीत चलोवन व्हरता तर एक घडी परत आमचे दोळे धांबया आमचे जिवीत त्या सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया त्या जेजूक आमी म्हणया सोमया पुरो सोमया तुंतो सोमया तुजो मोग म्हाका पुरो इश्ट म्हणून म्हाका वळखून तुवें दिल्लो मोग पुरो सोमया वो ही भुंय आकाश वो संवसार सोरलो जाल्यार म्हज्या काळजांत तुजो मोग पुरो सोमया आनी त्या देखून जेजूक आपोवया मोगाचें न्हू म्हजे थंय तुजे थंय रावंक त्या जेजूक आमी उलो मारया तो जेजू आयलो जाल्यार म्हज्यानी जिवितांत कांय उणें ना मोगाचें न्हू म्हज्यानी तुज्या जिवितांत कांय उणें पडचें ना तो जेजू आयलो जाल्यार त्या देखून त्या जेजूक सांगया पुरो तुजो पुरो सोमया तुजो मोग म्हज्या जिवितांत पुरो तूं आसल्यार म्हाका कांय उणें ना सोमया त्या देखून म्हजे थंय राव म्हजे सांगात राव सोमया एम्माउसाच्या वाटेर त्या सिसांनी ताका म्हळें आमचे सांगात राव आतां काळोख जालो आमचे सांगात राव आमच्या जिवितांत हर एका घडये आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिविताच्या काळोखाच्या घडये आमचे सांगात तो रावलो जाल्यार आमकां कांय बेबिरान ना आमकां धैर्य तो दिता त्या देखून तो पुरो सोमया आमकां तसो पुरो मोगाचें न्हू सोमया तूं पुरो म्हज्या जिवितांत तुजो मोग पुरो सोमयाक आमी सांगया आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू मोग तुजो पुरो सोमया मोग तुजो
이슬레군 지우딜로로 목두서 불어 지승무지대 아니하오다 제대 아니 마카나 가이부네 지승무지대 아니하오다 제대 아니 마카나 가이부네 지수 마카사이 아니하오다 가자이 지혜나오다 제비네 지수 마카사이 아니하오다 가자 지혜나오다 제비네 목두서 불어서며 목두서 불어 목두서 불어서며 목두서 불어 이슬레군 지우딜로로 목두서 불어 이슬레군 지우딜로로 목두서 불어 부인하카서로 소미야 부인하카서로 부인하카서로 소미야 부인하카서로 목갈산 배론 아소 산산 파손으로 목갈산 배론 아소 산산 파손으로 지수모소라이 아니 도스모제다이스 아니 마카나 가이부네 지수모소라이 아니 도스모제다이스 아니 마카나 가이부네 지수모제칸 아니 도스모제드란 지혜나 제비네 지수모제간 아니 도스모제드란 지혜나오다 제비네 목두서 불어서며 목두서 불어 이슬레군 지우딜로로 목두서 불어 부인하카서로 소냐 부인하카서로 목갈산 백동 가서 사산 파손 불어 목두서 불어서며 목두서 불어
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडी आम्ही उभे राहूया मगच्यानो देवाचे उतार आम्ही ऐकूया मत्तेवाचो सुवांजेल अध्याय 14 वाक्या 20 आणि 2 तावन उपरांत जेजून सिसांक दोनीर सडाशे आणि आपणा फुडें पलतडी वशाचे ताकी दिवन लोकांक दान सोडलो लोकांक दान जातास तो एकलोच मागणे करून म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडटाना थंय तो एकलोच आसलो एने 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वालतेलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक पावली पांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचे सोलोन तांचे सशी आयलो उदकाचेर तो सोलोन येतलो तें पळोवन ते इतले गाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी बियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात तितल्यार पेद्रो जाप दिवन म्हणालो सोमया तुमचो तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सजी येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्रो दोनी वयलो देवून जेजू सशी वसोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो पूण वारें जोरान वालतेलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोंक लागलो तितल्यार सोमया म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थ्याच्या कित्याक तूं बावलय उपरांत ते दोनी सरतस वारें रावलें तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले निसाय की देवाचो पूत तूं देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता मुखाचें बसया एक घडी बरो आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया जेजू वरे वेंगड सुवातेचेर बापा सांगाता वेळ करसितलो बापा लागीं मागतलो आनी ते सीस दोनीचेर पैनकर मुखार पावल्ले आनी जेजू तांकां लागीं उदकाचेर सोलोन येता आसतना ते भियेले ते खावजेले आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांणी चिंतलें ते मेल्लें आनी तक्षणा जेजू म्हणालो भिये नाकात हांवूच तो भिये नाकात हांवूच तो आनी पेद्रो आपूण एक मेट मुखार सकडांचे की मुळ्याक सरी जावन जेजूक म्हणटा जर तर तंतू जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे लागीं येवंक सांग आनी जेजू म्हणालो ये आनी उदकाचेर सोलोंक लागलो आनी लारां वारें वादळ वालतेलें लारां उत्सांबल जातेलीं जावंक पुरो आनी तो सकला पळयता उदकाक पळयता आनी बुडोंक लागता आनी तितल्यार जेजूक उलो मारता आनी म्हणटा सोमया म्हाका बाचाव कर आनी जेजून म्हणली उतरां उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी ह्या संवसार म्हणल्या दर्यांत पैन करून येताना आमच्याय जिवितांत वारें वादळ आसा आमच्याय जिवितांत लारां उदेतात आमचें जिवीत थोडे फावटी कश्ट जाता सोमकोंक फुडें वचोंक आमी कश्ट जाता आनी आमी मागता देवाक उलो मारता मुस्तबटी मागल्या तक्षण आमकां मेळाची एक दुसरें आमी मागता आमचे पातयेनी आमचो भावार्थ कितलो आमकां कळीत आसना मेळ्ळ्यार मेळोवन दी आयकल्यार आयकून दी आमची मस्त जाणाची रीत मागची ती आमचे लागीं कितलो भावार्थ आसा कितले पातयेनी आसा आनी त्या देखून मस्तपटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हो जेजू मेल्लें तो मेल्लें जावन दवरला त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भावार्थ घट ना जाल्यार तो भावार्थ रोंबोवना जाल्यार ते मेल्लेंत आनी आमी दुरसाता आमी परपरता आमचो देव जिवंत देव गी आमचो देव आमच्या सांगात आसा गी तो आसलो जाल्यार हें कित्याक आमी सावाला वयर सावालां उडयता केदाळा आमचो भावार्थ अस्कत जाता आनी ताका त्या मेल्ल्याक पळयता मेल्ल्या जेजूक आमी पळयता आनी थवळ आमच्या जिवितांत बरेंपण ना पूण केदाळा आमचो भावार्थ रोमता घट आसा
तोवळ मात्र तो जेजू म्हणलें जिवंत देव म्हणलें आमच्या दोळ्यांक दिसता मोगाच्यानो आनी त्या देखून आमची पातयेनी आमचो भावार्थ घट करे जाय पूण जेजू अरी एका घडये आमकां लागीं आसा आनी म्हणटा ताणें म्हणजे उतार तेंत भिये नाकात हांवूच तो भिये नाकात हांवूच तो जावंक बरो थोड्यो फावटी मागल्या तक्षण मेळटा वा मागलें तक्षण मेळना जावंक बरो पूण आमचो भावार्थ उणें जावन असो आमचे पातयेनी उणो जावन असो कित्याक आमच्या मेळ्ळल्यार मेळना जाल्यार तो आसा आमच्या सांगाता आमच्या सांगाता समकाता आमी चिंतल्याचें की बऱ्या तरान आमचे कश्ट हाळू करची पिडा शिडा हाळू करची ती सकत ताचेर हें आसा म्हज्या जिवितांत जायते फावटी हांवें अनुभव केला हें त्या देखून हांव धैर्यान सांगता म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केल्लें हांवें चिंतलें ओ हें समाजचो असो जावंक बरो म्हज्या जिवितांत तशें जावंक बरो पूण हांवें चिंतल्या भशेन जावं ना तांणी चिंतल्या भशेन म्हज्या जिवितांत जालां आनी म्हजी ओजी हाळू जाल्यांत म्हजे कश्ट निवारल्यात हांवें चिंतल्याचें की बरें तावन म्हजें वारें वादळ म्हज्या जिवितांत शांत जालां मोगाच्यान त्या देखून पातयेनी भावार्थ आज त्या सोमयान म्हजें आनी तुजें नांव कान म्हणणो जो उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय मागता हांव पूण दुबाव केलो जाल्यार आज जेजू आनी जेजू तुका आनी म्हाका तेंत म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय तर मोगाचेनो एक घडी त्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया मोगाचेनो त्या सोमयाचेर विश्वास आमी दवरया इसाया प्रवाद्याची उतरां आमकां धैर्य दितात बुजोवन दितात म्हज्या मोगाची उतरां हांवें केदाळे खंय गेल्यार ह्या विशयान हांव उलयतां म्हज्या रुमाक म्हजे रुमाक गेलो जाल्यार म्हज्या रुमान बायबल उक्तो आसा म्हज्या आल्तारेर आनी एंत पान हर एक पडी हांवें मागचें एंत पान तें उक्तें आसा तेंत उतरां तुमचे खातीर एक घडी हांव वाचूंक आशेतां भिये नाका इसाया प्रवादीचो अध्याय 41 वाक्य 10 तावन 13 भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळतां पळय तुजे रागान पेटले सगळे लजेक पडटले आनी अकमान भोगतले तुजे कडेन लढाई करतल्या मनशांचो नाश जातलो आनी ते नापायंत जातले तुजे विरोध रावलेल्यांक तूं सोंशी जाल्यार ते तुका मेळचे नात तुजे कडेन झुजतात ते नाश जातले कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव हांव तुजो उजवो हात धरतां हांव तुका सांगतां भिये नाका हांव तुका आदार दितलो मोगाचेनो त्या सोमयाचेर आमी पातयेन दवरया आमचे दोळे आमी धांपया सोमयान आमकां म्हणचें नाका उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय ते म्हणचें नाका मोगाचेनो त्या देखून आज आमी ह्या पवित्र थळाक आमी आयिल्लीं आमची सक्कड तेसावां आमची मागणी सगळें सोमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचेनो सोमी म्हणटा भिये नाका हांव तुजे सवें आसा हांव तुजो देव हांव तुका मजत दितां हांव तुका घटाय दितां पातयेनी दवर मोगाच्या बाबा आनी भयणी पातयेनी दवर ह्या देवाचेर ह्या जेजूचेर पातयेनी दवर तुझे कष्ट समस्ये पिडा शिडा सलवणी पडणे आर्थीक अडचणी जमरो कितें सगळें बघून आसाय ह्या घडये सोमयेच्या पांयां समर्पण कर कोणी तुमचे लागीं मागोवंक सांगला तांकांय हर एक लागीं सोमयेच्या पांयां समर्पण कर जे कितें मागोवंक आसा हर एक तुजें तेसांव जे कितें घेवन हांगासर आयलाय तुज्या कुटुंबाचें हें वरास कुटुंबाक समर्पण केल्लें अमोरिस लेतिशिया फॅमिली इयर कुटुंबाचें वरास कुटुंबांत संतोष भोगचें हें वरास जावन आसा प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा अस्कतगाय आसा आमच्या कुटुंबांत कितें सोडून आसा सगळें त्या सोमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया आमचें काजारी जिवीत आमच्या कुटुंबाचें जिवीत सोमयेच्या पांयां समर्पण करया सोमी म्हणटा भिये नाका बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात भिये नाका बाळा भिये नाका आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा हांव आसां तुज्या सांगाता हांव तुजो देव तरी मोगाच्या बाबा आनी भयणी पातयेनीन धैर्यान
तुझे सगळी त्या सामा मागणी दुःख त्या सोमिया लागे उलय सोमियाक सांग तुझे उन्हेपण तुझे अस्कत गाय जांग पुरो तुझ्या उन्हेपणात अस्कत गाय बाहेर वध धरताय जाईना कष्टात आहे आज सांग सोमियाकडे उलय सोमियाकडे सोमी म्हणता बिये नका म्हज्या बाळा बिये नका म्हज्या बाळा हांव आसा तू आसाय म्हज्या पांयान तळा मग सोमियाकडे आमी उलोवया हे गीत आमचो भाव आमचे खातीर गायत आसतना भियोवचे नाका धैर्यान पातयेनीन आमची सगळी तेसावां आमचे सगळे मागणी आमचे सगळे जिवीत ह्या घडये ताच्या हातांत आमी समर्पण करया कोणाक तुमी मागता म्हणून सांगला तांकांय सोमियाच्या पांयान तळ हाडा ती सोमी तांकांय म्हणता भिये नाकात हांव आसा तुमचे सांगता सोमी म्हणता मगाच्यानो त्या देखून पातयेनीन बाबार्थान सकड मागणी तेसावां ह्या घडये सोमियाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया सोमी म्हणता भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगात हर एका घडये हर एका दिसा त्या देखून म्हजेर पातयेनी दवर आमी दुबावचे नाका सोमियेचेर विश्वास दवरया सोमियेचेर तीर बाबार्थ आमी दवरया मगाच्यानो आनी सकड मागणी त्या सवा सोमियेच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया आमचो भाऊ एक चरण एक कोरास आमचे खातीर गायत आसतना ही उतरां आमची गण आमी सोमिया कडेन उलोवया आमची जिवी सोमियाच्या पांयान तळ समर्पण करया हर एक तेसांव ह्या पूर्ण शेता खातीर हांगासर सेवा दिवच्या खातीर हांगासर येवच्या हर एकल्याक खातीर आमी मागया मगाच्यानो विविध तरांनी आमकां कुंभ करच्या आमच्या देशाक आमच्या राज्याक आख्या पवित्र सभेक आमच्या मंगळूर देश आमच्या गवळी बापांक आमच्या धर्मिकांक आमच्या याजकांक आमच्या बाबात्यांक सगळ्यांक सोमियाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया आमकां सगळ्यांक सोमियान म्हणजे तेंत भिये नाकात हांव तुमचो देव बाळा भिये नका तुझ्या कष्टा वेळार तुझ्या दुखा वेळार पिडेशिरे वेळार हर एका घडये तो एक सोडूनय सोमी आसा भिये नका सोमियाक समर्पण कर हर एक तुझे तेसांव सोमिया कडेन माग भवानी बहिणी सोमी सांडिना म्हाका आनी तुका सांडून घालिना आमचे सांगत आसा
Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमेश तमी दिबी गलिया सुमेचे आशीर्वाद आम्ही जोडून घेता आम्ही गावया गीत ये देवडा सक्रमेंता हे देवडा सक्रमेंता सास्त्रांगनामान करूया पूर्वेल्या त्या रूपाबदला नव्यो रीती आदार्या सलवून वेचास गदविश्व्या बावटाची बळ देव्या जशी बाबा तशी स्तोता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान सीता दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाटा प्रार्थुया ये देवा विची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट उघडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बल सदां आमचे दयामी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्टराक आम्ही मान करूंक आमकां दायन फावो कर जो जियेता आणि राज करता ससनाच्या ससना मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ले गुण जीव दिलो मोग तुझो पुरो तुझ्या नावान सौम्या भक्तीना मी आयल्या भेटवच्या कामकां संभालिदान येन आमकां तूं फावो करदन्या तेंच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसताय उंड्या वायनास तुकास तूं दिताय जिविताक आनंदा दोस करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां संबलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या देवच्या तुजे दैवीक वरदान ह्या पवित्र थळार सांजोचे वाज बापाची मजत जोडून घेवच्याक देवाचो आदार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी मागून घेवच्याक हांगासर पावुल्ल्या समेस्तांक बरो येवकार हांव मागता
जे कितें काळजांत आमी घेवन आयल्या आराधना वेळी देवा मुखार आमकांच आमी समर्पिला आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांत्र हें सगळें बरेंपण जोडचें भाग तोच बरो देव ह्या युकरिस्तान हजर जावचो तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणून मागया. आयच्या दिसा हांगासर मिसां दिल्लीं आसात. जोस फेर्नांडीस ताचे आत्म्या खातीर जॉस्टन फेर्नांडीस 10 वर्साचो उडास गोवा. मॅक्सिम आनी सिल्विया डिसोजा अर्गांजावन कावूर. थॉरस कुटाम तांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला एवलिन थॉरस मोडंकाप. मेल्विन डिसोजा कोक्काडा अर्गांजावन. वेगस कुटुंबादारांच्या आत्म्याक मिस्तेला एवलिन थॉरस मोडंकाप. इवा टियारा टेलिस लुर्सवाडो अर्गांजावन. घरच्या आल्मां खातीर मार्सेल कुटिना लुर्सवाडो अर्गांजावन. मेलिसा कुटिना लुर्सवाडो. लविटा कुटिना लुर्सवाडो अर्गांजावन. बेसिलिया कॉस्ता आनी कुटाम गोवा अर्गांजावन. ॲशली डी कॉस्ता आनी कुटाम गोवा ताच्या इराद्या खातीर. पीटर मस्करेनस पुत्तूर अर्गांजावन. लॉरेन्स लिना लुईस लॉरेटो अर्गांजावन. पुलगत्रेंतल्या आत्म्या खातीर ग्रेशन आनी शेरिल डिसोजा मोगर्नाड. पियूस ताच्या आत्म्या खातीर आनी कुटुंबादारांक मिस्तेला पॅट्रिक पियूस मुंबई. अनिल डिसोजा मिया पदावर्गांजावन. प्रदीप डिसोजा मिया पदावर्गांजावन. प्रवीण आनी प्रिया डिसोजा मिया पदावर्गांजावन. डिसोजा कुटुंबांक तांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला बेनेडिक्टा डिसोजा पानीर. फेड्रिक आनी कुटाम आम्मेबळ अर्गांजावन. रियोना वेगस पेरमन्नूर अर्गांजावन. सिंथिया आनी नॅक्सन डिसोजा विटला अर्गांजावन. आत्म्या खातीर मिस्तिल्ल्यांक ससनांची शांती सर्वेस्पर देव फावो करून दी. इराद्या खातीर मिस्तिल्ल्यांचे इरादे सुफळ जावन दीत आनी अर्गांजावन मिस्तिल्ल्यांची तांच्या सर कुटुंबांनी देवाची आशिर्वादां तांकां लाबोवन दीत. तशेंच ह्या पवित्र थळाक दान दिल्लीं आसात आनी शुक्राराचें दिवच्या जेवणाक कुमोक दिल्ली आसात. ह्या सर्वांचो आमी उडास काडटा. तोच बरो देव सांजो जेवाजा मुखांत्र तांकां समेस्तांक ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावान आनी भयणीनो ह्या पवित्र थळार आमी आसा. आयच्या दिसाची देवस्तुती पवित्र मंदिराच्या पवित्रपणा विशयांत उलयत आसतना पवित्र मंदिर देवाक भेटचो जागो, देवाक अनुभव करचो जागो. आनी थंयसर देवाक भेटले आमी, देवाक बगले आमी, आमचें जिवीत एक जिवे मंदिर जावन बदलून आमी खंयसर वेता. प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत आनी आमी खंयसर कोणा भेटता तांकां हर एकल्याक एक जिवे मंदिर जावन आमचें जिविता मारिपा त्या जेजूक हेरांक दिवंक आनी आमचें जिवीत सार्थक करूंक आनी त्या क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या पवित्र थळाक आमी आयिल्लीं त्या जेजूक परत ह्या येवकरिस्ताद्वारे आमी भेटया. ताकाच मोन तो आमकां दितना आमी त्या जेजूक घेवन आमचें जिवीत एकामेका खातीर मोडूंक, एकामेका खातीर तें जोरोवंक आनी एक जिवी मंदिर जावन जियोंक जाय आसली कृपा तसो सोमी म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. तर आमी भेटोवंक येसो येदोडलो मिस्तेर देवाक मानता तसलो जावच्याक आमी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. आमच्या पातकाची दुगदन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसांनी आमी मागया. पातकाची दूख उतरांनी वसान सांगात आमी म्हणया.
हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगून हांव सरून सांगता मनान चिंतून हांव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो बोवडा प्राण त्या बसून बगेव सदांच हांव कामरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो प्रार्थुया हें कुटुंबाचें वरास आमोरिस लेतिशिया फॅमिलिया एक घडीभर आमचें कुटाम ह्या पवित्र तळाक आमी आयिल्लेली जुजे वासा मुखांत्र सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या स सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसल्या एकल्याचो प्रायवंता भुरग्या बाळांचो उडास करया एक घडीभर आमी मागया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुर्बळिकायेच्या जिणी जियोवन तुज्या पर्जेक देखे बेरेत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक वाव केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना मक्कबेवाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप त्या वेळी जुदासान आनी ताच्या भावांनी म्हणले आमचे दुस्मान आतां परते सरवल्यात आसता आमी वचून पयस्तान शुद्ध करुया आनी ताचे परत समर्पण करुया देखून सगळे सैन एकठांय जाले आनी सियोन पर्वता गेले 148 वर्सा 900 म्हयन्याच्या म्हणजे किसल्या म्हयन्याच्या 25व्या दिसा सकाळी फुडें ते उठले आनी आपणे बांदले ते नवे बळयेचे वेदेचेर तांणी नियमानुसार बळी बटयले ज्या दिसा आनी जे गड्डे परक्या राष्ट्रांनी वेदी अपवित्र केली त्या दिसा आनी ते गडे तांणी गिताच्या आनी विण्याच्या पिरलोकांच्या आनी कासलांच्या नादाक तिचे समर्पण केले सर लोकान साश्टांग सरपटून आपणाक जायते लबयल्या सर्गांचे आराधन केले आनी ताची स्तुती केली तांणी 8 दीस पयल्यान वेदीचे समर्पण संभ्रमले आनी तिचेर ओम शांती आनी अर्गां बळी बटयल्यो तांणी मंदिराचो मुखलो भाग बंगाराच्या मुखटांनी आनी दाळेनी सुरगायलो तांणी येसकाच्या कुडाचे दरवन सरके केले आनी दारां बसयली लोक व्हड संतोशान भरलो कित्याक परक्या राष्ट्रांनी हाडलो काळांक आतां काडूंक उडयलो वेदीच्या समर्पणाचे दीस किसल्यो म्हयन्याच्या 25व्या दिसा तावन 8 दीस पर्यंत व्हड संतोशान आनी उल्हासान संभ्रमूंक जाय म्हूण जुदासान ताच्या भावांनी आनी इस्रायलच्या सगळ्या समुदायांनी निर्णय केलो देवाचे उतार हे देवाचे उडपकार श्लोक तुझे महिमेवंत नांव आमी वर्णिता सुरेस्परा तुझे महिमेवंत नांवान आमी वर्णिता सर्वेस्परा सदैव जावं सुरेस्पोर
आमचे पुर्वज बापा इस्रायेलोचो देव सदांकाळ ससनाच्या ससनाक. श्लोक. तुझे महिमेवंत नावान आमी वर्णितावन सर्वेस्परा. तुजी जावन आसा उडवीक पृथ्वी आनी महिमा, जैत आनी दरबार, सर्गी संवसारी आसा ते सगळेच तुजेंच. श्लोक. तुझे महिमेवंत नावान आमी वर्णितावन सर्वेस्परा. सरस्परा तुजी जावन आसा रसवटकी, सगळ्या वयर तुका आसा पृथ्वी, ग्रेस काय आनी वडवीक तुजेंच तावन येतात. श्लोक. तुझे महिमेवंत नावान आमी वर्णितावन सर्वेस्परा. सोमेस्तांचो तूर आसा, तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बळ, तुजे तावन उपजाता उडवीक आनी पृथ्वी. श्लोक. तुझे महिमेवंत नावान आमी वर्णितावन सर्वेस्परा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. मुझे बकरे मुझो थाळो ऐकता गुंता सो मी हांव ताका वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका विस्मया. तो वळू जेजू देवाळा भितर सरलो. थंय व्यापार करून आसलेल्यांक भायर धांवडोवन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें बुयार केलां. तो दिसपरतें देवळांत शिकयतलो, पूण प्रधान याजक शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नाश करूंक सोदतले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकड जीव सोडून ताची शिकवण आयकतलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, एका रायान एक मजबूत देवाळ बांदलें गई आनी सोबीत तें सुरंगार आयलें गई. आनी ताच्या राजाचो लोक हारी हारीनी ह्या देवाळाक येतलो खंय, मागणें करतलो खंय, वेळ थंयसर करशितलो खंय. पूण ताच्या राजांत आसलो एक गुरू, तो देवाळा भितर येवंक ना खंय. ताच्या बदलाक लक्षर आसलेल्या एका रुखामळांत थंयत बसून हरी एका दिसा ध्यान करतलो खंय, मागणें करतलो खंय. आनी एक दिसा ह्या रायाक राग आयलो खंय. इतलें येदो व्हडलें देवाळ हांवें बांदलां, मजबूत तरान हांवें सुरंगार आयलां, सकड लोक येवन मागणें करता, पूण वो एक गुरू कित्याक म्हज्या देवाळाक येना, कित्याक हांगासर येवन मागणें करिना, त्या रुखामळांत मागणें करता. आनी एक दीस ह्या रायान ह्या गुरूक विचारलें खंय, कित्याक तूं देवाळाक येनाय. आनी तो व्हडलो गुरू रायाक जबाब दिवन म्हणालो खंय, देवाळांत देव ना, देवाळांत देव ना. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हें एक गणीत वा एक कावान आमच्या नवार्दीक बरोवपी डॉक्टर रविंद्रनाथ ठागोरान बरयलेलें जावन आसा. आनी ह्या कविते खातीर ताका नोबेल प्रशस्ती मेळ्ळी जावन आसा. आनी तो म्हणटा, देवळांत देर इज नो गॉड इन द टेम्पल. देवळांत देव ना, कित्याक आज देवळांत सकड देव जावंक पावल्यात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ही एक कवन वा एक कितेंय जावं दे, म्हाका आनी तुका नियाळ करूंक आज आमी आमकांत विचारूंक जाय, आज आमच्या देवळांत देव आसा गी.
त्या देवाक हांव भेटलोंगी, त्या देवाक हांव मेळ्ळोंगी. एक दीस म्हजे लागीं कावन्सिलिंगाक एक दादलो आनी बायल आयली, जगन पडली. आनी बायल दादल्याक म्हणाली, फादर सदांय मिसाक वेता, सदांय इगर्जीक वेता, काल्याक खंयच्या गत्ती गाठाक थंय घालें बकरे कोडको कान घेवंक येता गी, थंय कितें बकरे कोडको कान घेवंक येता गी. घरा येवन झगडटा, मारता फादर, घरा येवन झगडटा, मारता, इगर्जेक कितें हांव येता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमच्या बोवारी आमच्या मातयेची थोडी काणूना पळयतना म्हाकाच बेजार जाता. आज मन जातीक मारल्यार जैलाची शिक्षा कितलीं वर्सां भितर पडटात आनी कितेंय बरो जाता. पूण आज मनशाक जिवेशे मारल्यार, मनशाक मारल्यार 4 दीस भितर वेतात, सैऱ्यांगर गेल्ल्या बरी 4 दिसांनी जामीन मेळटा, फाटी वेतात. आज मनशाचे जीव, मनशाचे जिवीत कितें, ह्या जिवाक मोल आसा गी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयचे दिसा आयची देवस्तुती एका लेखान या देवाळ म्हणल्या पवित्र जाग्या विशांत, या देवाळाच्या पवित्रपणा विशांत उलयतना आनी एका अर्थान आमचें जिवीत, म्हजी कूड हें पवित्र मंदिर, ह्या पवित्रपणा विशांत इल्लेशें चिंतचें, हें मंदिर नितळ दवरचें, ह्या मंदिराक म्हज्या आनी एकल्याच्या मंदिराक गौरव दिवच्या विशांत आज आमकां इल्लेशें समजोवंक प्रयत्न करतात. मोगाचें न्हू. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 27 आनी 28 आमी वाचलें जाल्यार देवान मनशाक रचलो, देवान मनशाक दादलो आनी श्रीकंद रचलें, देवान तांकां आपल्या सारक्याची आनी स्वरुपाची घर रचलें. देवान आमकां ताच्या सारक्याची, ताच्या स्वरुपाची घर रचल्यान त्या देखून हर एक मनीस देवाचें प्रतिरूप, देवाच्या सारक्याचें, देवाच्या स्वरुपाचें. आज ह्या मनशाक तसलो मान, तसलो गौरव आसा. आज ह्या मनशान आपणाचें जिवीत देवाचें मंदिर, देवाचें प्रतिरूप जावन आमी घेतलां गी. ह्या विशयांत आज आमी इल्लेशें चिंतचें बरें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयज वांजेलाचें वासाप आमी आयकलें. थंयसर तें देवाळ, जेरुसलेमाचें थेंपल, मागण्याचें घर, तें पवित्रपणाचें घर. आनी थंयसर सगळ्यांचें शोशण, प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकटाचें, निर्गतिकाचें, कश्टतेल्यांचें शोशण जाल्लें. थंयसर व्यापार वहिवाट चलतलो आनी बिझनेस जावन गेलें. आनी जेजू थंयसर भितर सरता, सगळ्यांचें मांड ओमते घालता, चाबकाशें तें घेता आनी सगळ्यांक थंय तावन भायर धांवडयता आनी म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर, मागण्याचें घर. आज तुमी वहिवाटाचें, बिझनेसाचें केंद्र जावन गेलां, हें सोरांचें घर जावन तुमी बदललां म्हणटा जेजू. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एका लेखान आज आमकांय आमच्या मंदिरा विशांत, आमच्या इगर्जा विशांत, आमच्या पवित्र थेंपला विशांत चिंतूंक जेजू आज आमकां आपोवणे दिता. आज आमी आमकांच विचारीचे, आमच्या देवाळा विशांत, आमच्या इगर्जाच्या त्या पवित्रपणा विशांत म्हाका आनी तुका कळीत आसा. आमी ते पवित्रपणी सांबाळतांगी. आज तुज्याय आनी म्हज्या जिवितांत आमचे इगर्जो, आमची मंदिरां ते एक बिझनेसाचें, व्यापाराचें केंद्र जावंक पावल्यान गे. मोगाचें न्हू. आज आमी विचारूंक जाय. आज आमी थोडे फावटी इगर्जांक वेताना, पवित्र जाग्यांक आमी वेताना, थंयसर आमी बसून उलयता, थंयसर आमी मोबायलार खेळटा, थंयसर आमी वेळ विभाड करता. आमी वो देवाक बेडसो जागो, वो पवित्र जागो, मागण्याचें घर, ही चिंतना आमच्या मतींत आसा गे. थोडे फावटी आमचे वस्तूर आमी नेसचे मनसुगेचें आसा गे. ह्या पवित्र मंदिराक आमी वेता, देवाच्या घरा वेता, थंयसर वेताना ताका साज जाल्लें ती मुस्तायकी आमी नेसून वेता गे. वो पवित्र जागो, देवाक बेडसो जागो, देवाच्या वस्तेचो जागो, ही चिंता आमचे थंय आसा गे. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देवाळाच्या इगर्जेच्या ह्या पवित्रपणाचो महत्व समजोवंक आनी हें पवित्रपण आमी सांबाळूंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक हांगासर ताबेर्नाकलांत जेजू वस्ती करता, मिसाच्या बलिदाना वेळार ताकाच मौन आमकां दिता आनी तो आमचे थंय येता. मोगाचें न्हू, आमचे थंय वस्ती करता. त्या देखून देवाळ देवाक बेडसो जागो, देवाक सेवचो जागो, आमची कूड म्हणलें देवाळ नितळ करचो जागो आनी आमी जिवी थेंपलान धांवन हांगा धांवन भायर वेसो वो पवित्र जागो जावन आसा. मोगाचें न्हू, जिवें बलिदान भेटोवन सुद्दां जागो. आयचे पयले वासापी आमी आयकल्लें जाल्यार आमकां त्या माकाबेवाच्या पुस्तकांतलें अर्था बरयत आनी थंयसर आमी पळयलें जुदास आनी ताचे पूत ती वेदी अपवित्र केल्ली.
थंयसर दाड घालून ते सगळे सत्यानाश केले आणि ती वेदी परत उबान बलिदान भेटयतात, ती पवित्र करतात आणि आणि ते कितें बस्ट जाल्ले ते पवित्रपणान भरचें ते घडीत आज आमी आयकलें. त्या देखून मोगाचे न्हू आमी इगर्जांक वेताना, पवित्र जाग्यांक वेताना त्या त्या जाग्यांचे पवित्रपण आमी समजूंक, पवित्रपण पाळूंक आणि आमकां आणि हेरांकी मागण्याक थंयसर आमी प्रेरणा दिवंक, प्रोत्साह दिवंक आमी प्रयत्न करचें गरजेचें मोगाचें न्हू. दुसरें हांगासर आयिल्लेलीं ते जेजूक आमच्या काळजान आमी घेता आणि हे मंदिर जिवे मंदिर जाता आणि आमी भायर येताना जिवी थेंपलां जावन जिवे ताबेरनाकल जावन आमी हांगा तावन वेचे आणि त्या जेजूक आमी घेवन वेता. त्या देखून लोक आमकां पळयता. इगर्जेक वचोन आयिल्ल्या उपरांत म्हजें जिवीत बरें जायचें, म्हजें जिवीत अर्थ बरी जायचें, म्हजें जिवीत सोबी जायचें, म्हजें जिवीत तें मोलादीक जायचें मोगाचें न्हू. नाजाल्यार हांवें सांगलें तें घडीत इगर्जे कार्य दिसा येता बादार खंयच्या गत्ती गाटाक बकरे कुडको कान घेवंक येता गी. आज आमी हांगासर येवचे बकरे कुडको कान घेवंक न्ही, त्या जिवंत देवाक जेजूक कान घेवंक आयला. तो मोन कुमगार रुपार आमकां दिता, आमच्या काळजान दिता आणि आमी हांगा तावन वेताना जिवी मंदिरां जाता. त्या देखून तो सांब पावलो कोरिंथकारांक बरोवन पहिल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 14 म्हणटा, तुमी देवाचें मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना आसा म्हूण तुमी नेनात गी. जर एकलो देवाचें मंदिर नाश करता तर देव ताका शिक्षा दितलो, कित्याक देवाचें मंदिर पवित्र आणि तेंच मंदिर तुमी म्हणटा. त्या देखून हें देवाचें मंदिर हें पवित्र म्हणलें आमकां समजूंक प्रयत्न करता. त्या देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 15 वाक्य 10 तावन 11 जेजू म्हणटा, आयका आनी समजून घेया. तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळयना, बगार तोंडांतल्यान भायर येता ते मनशाक मेळयता. हे मंदिर मेळयता आमी कितें खाता तें न्ही, कितें भितर तावन भायर येता आमच्या तोंडांतल्यान तें आमच्या जिवितांतल्यान तें आमकां मेळयता म्हणटा. आनी वाक्य 18 थंयसर आमकां म्हणटा, मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांत तावन उपजाता आनी मनशाक तें मेळयता. आणि खालें मनशाच्या तोंडान जावन काळजान जावन उपजाता आनी भायर येता खोटी चिन्नां. आमी हेरां विशयांत, आमचे विशयांत, कुटुंबा विशयांत थोडे फावटी चिंतचें, पाड वायट आमी चिंतचें, वायट आमी मागचें, वायट आमी उलोवचें तें आमकां मेळयता. खून आनी एकल्याक नाश करचें न्हय, केवळ सुरी काडून आनी एकल्याक जिवेशें मारचें. थोडे फावटी आमी जिवेशें मारता आमच्या त्या काटोर उतरांनी, हेरांच्यो खोबरो करून, हेरांचें नांव पाड करून हेरांक आमी जिवेशें मारता. आमच्या जिवितान प्रद्वार, व्याभिचार, सोरी, फोर्साक्स, गाळी शिराप हें आमकां मेळयता मोगाचें न्हू. हें मंदिर बस्ट करचें, हें मंदिर मेळ्ळें करचें, ह्यो संगती म्हणलें जेजू आमकां हांगासर समजूंक प्रयत्न करता. तर मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो, आज ह्या पवित्र थळाक आमी आयिल्लेलीं, ह्या पवित्र मंदिरांत आमी बसून जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी भेटयतलीं हांगा तावन फाटीं वेताना. तर आमी कितें संदेश आमी घेवचो मोगाच्यानो. पयिल्लें आरी एक फावटी इगर्जांक वेताना, पवित्र जाग्याक वेताना आमच्या मतींत एक आमी दवरया, वो देवाक बेडसो जागो, वो मागण्याचें घर म्हणलें आमी बगूंक आमी प्रयत्न करया. आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार इल्लोसो वेळ मागोवंक आनी त्या मागण्या वरवीं देवा थंय एक जावंक आमी तो अनुभव जोडूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्यानो. कित्याक हें ताबेरनाकल आनी थंयसर पेटसो तो दिवो जेजू आजार आसा, जेजू हांगासर वस्ती करता म्हणलें आमकां संकेत जावन आसा. आनी त्या देखून तो वेळ मागण्यांत आमी करसूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू. दुसरें, हांगासर आयिल्लीं, मिसाचें बलिदान भेटयलीं, त्या देवा थंय एक जाल्लीं, त्या जेजूक काळजान गेल्लीं, आमी भायर येताना आमी जिवी थेंपलां, जिवी ताबेरनाकलां, जिवी मंदिरां म्हणलें आमी तें उडास दवरया आनी आमी त्या जेजूक घेवन वेता. त्या देखून हांव भायर येताना हांव न्हय, जेजू म्हजे थंय जी येता आनी त्या जेजूक हेरांक हांवें घेवन वचें, त्या जेजूक हांवें हेरांक दिवचें म्हणलें आमी उडासान दवरया. आनी त्या देखून त्या जेजूक म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो केंद्र, म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो केंद्र जावन घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी त्याच जेजूक आमी हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न करया.
तिसरें आमच्या हर एक इगर्जाच्या चटवटिकेनी आमची जबाबदारी कितें आसा ती आमी हर एकली पाळूंक आमी प्रयत्न करया. त्या पवित्र जाग्यातय आमकांय जबाबदारी आसा, त्या पवित्र जाग्याच्या बरेपणा विशान आमकांय जबाबदारी आसा, तेय आमी पाळोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी निमाणे आमचे हर एकल्याचें जिवीत देवाचें देणें म्हणलें आमी समजून आमचें जिवीत 4 दिसांचें मोगाचें. आज आसा फाल्यां सांगे कोणायकी गोत्तो ना. पर पुनीत कुमार मेलो, कितले जाण रडले, ताका कित्याक अशें जालें म्हणलें, इतलो भलायके बरीत आसलो, कित्याक घडलें म्हण रडले आनी कितें बरो घडलें. पूण जिवीत 4 दिसांचें नश्वर मोगाचें न्हू. आज आसा फाल्यां आसा गोत्तो ना. त्या देखून आज पुनीत कुमाराचें नांव गसता कित्याक ताणें केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर. कितल्या भुरग्यांक शिकाप दिलां, कितल्या आश्रयांक कुमो केल्या, कितल्या कुटुंबांक कुमो केल्या आनी कितलें बरें केलां. आज तें वाखाणटात, तें उलयता सगळ्यांनीतल्यानी. त्या देखून आमी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत 4 दिसांचें. त्या देखून हर एक दीस आमी बरें करया, बरेपणान आमी जियेवया मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत अर्था भरीत करया आनी फाल्यां मेल्या उपरांतय आमी जियेजय आमच्या बऱ्या खातीर, आमी केल्ल्या बरेपणा खातीर म्हणलें आमी उडासान दवरया आनी त्या वाटेन समकोंक आमी प्रयत्न करया. आनी तिस्त करपा त्या सोमया थावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी मागून घेवया. आमीन. मोगाळ भावनांनी भयणीनो, मुझे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीन मोगान भेटयलेल्या मागण्यांनी खालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमानवालें. येस शेगून आमच्या काळजांनी वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सवेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वाजा पासून आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून ओर्नोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सदळबरा सांगती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर
व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. दळपारांचो सर्वेश करतो, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जग, सर्गी तुका जग, सर्वेश्वराचे नावी येतात जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. मोगाच्यानो ह्या पवित्र घडये आमचे सगळें दूख बेजाराय खंत कितें समस्या पिडाशिडा आसा सगळें सुमयात आमी उबारया. विशेश तरान ह्या घडये आमी मागया. मोगाच्यानो बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयान. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें येरगन पथकाचें बोक्सांनी मेलच्या तुमचे बसोन आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. बावर्त सोगून परगचो या. तुझे मन आम्ही समर्पता. तुझे पुन जीवन को आम्ही पकडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अप्रेता. बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत संवंदो आनी सोडवणीचे खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगस्य उंतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक बाबा कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती भगवान जोजे दिचो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान जोजे वास आनी सर्व काळी
तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पाब कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोमयान आमकां बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागोंक देवाची कुशयेक खालती मान घालूंक शिकयलां. तर आमच्या बापा मागणे मागोन बापा उलो मारतना देवाची खुशी आमच्या जिवितान करूंक आनी त्या कुशये प्रमाणे जियो करपा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षयता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजें उदार खावक दी. सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय. कित्यार सोडकी सुमयांचे जो क्रिस्ता तुमच्या दम तांबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सदांच शांती दी समाधान दी संतोष दी आनी तुज्या एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शिडी संसाराचें पाप करता ती आपणाक मोन आमकां दिता. आमचें जिवीत एक जिवें मंदीर जावन बदलता. आमचे थंय जियेता आनी आमचे मरिपात बरें करता. तर ह्या सुमयाच्या जिवनाक आज आमकां आपोवणें मेळ्ळां. आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मेळो
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्या फाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोशी केल्ल्या बसोत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिवची थान आमच्या काळजान सडय आणि सांज उजेवाजाच्या परजळे शिकवणे आणि देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडोवंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. तकली बघून आमच्या विशेष आशीर्वाद आमी घेवया. सर पदवेदा देव दयाळान तुमचेर आशीर्वाद घालो आणि तुमकां सर वायटांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी सुफळ करो. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे बरमाने सोलोंक आनी अशें सर्गीच्या सुखा पावोन तुमकां फावो करो. आनी सर पदवेदा देव बाम आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची मोगाचनो आज आमचे मदें गोंयांत हांव आयिल्लो पाद्र्याब आसा. फादर सावियो हांव उलो दिता. गोंयांत आयिल्ल्या पाद्र्याबान मुखार येवचें जळची वात हांगा तावन ह्या जुजेवाजाच्या थळार तावन तांणी स्विकार करीजे म्हणून हांव आशेता. मोगाचनो समेस्तां आमी हांगासर आयिल्ल्यांक आत्मीक धादोसकाय भोगल्या म्हणून हांव चिंता. कित्याक आमचे थंय ती फातयणी तो बरवसो आज हांगासर ह्या मागणेचें मुखेलपण घेतल्या पाद्र्याबान आमकां दिल्या. आज हें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मीस आनी अपुर्बायेचो प्रसंग दिल्या बाब अनिल आल्फ्रेड डिसोजा निर्देशक कुटुंबा जिणें केंद्र मंगळूर आमचे दिएसेस तशेंच सांजुजेवाज घर आमच्या मालगड्या पाद्र्याबांचें याजकाचो मेलविचारक तो जावन आसा. तांचो वावर होगळिकेचो जावन आसा. आमच्या दिएसेसींत कुटुंबां बरी आनी भाग्यवंत करच्या दिशेन जायतो वावर ते करतात. आनी हांगासर तुमी पळयलें मागण्या मदें मिसा वेळारी हर एका कुटुंबांताच्या हर एका संद्यांचो ल्हान बाळशातावन उतर प्राय पर्यंतल्यांचो तांणी उडास काडलो. तांच्या खातीर मागलें. आमच्या दिएसेसींत वावर करणं निवृत्त जाल्ल्या याजकांची भोव अपुर्बायेन मोवाळायेन जतन घेवन आसात. सक्कड पाद्र्याब ताच्या वावराक मेचवाल्यांत देखून हांगासर तुमी करच्या वावरांत दिवच्या सेवेन सांजुजेवाज बाप देवाची आशिर्वादां तुमकां मागून दिवन दी. आनी आयचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ल्या तुमकां आमी सर्व हांगासर हजर जाल्लीं भक्तिका फादर इच्ची तशें म्हज्या नांवी पाद्र्याबानो देव बरें करूं म्हणटा हांव. विज्ञान
जाणेना. देखन बसया. मुखाच्या न्हू फाटल्या हप्त्यांत हांव ह्या जुचे वाजबापाच्या थळार बरें मागोवन बरयल्ली ते सवा इरादे सर्व आमी बरोवन घाल्यात. पूण ताचें फळ दिवचें जुजे वाजाक बापाक भेटयल्लें सोडून दिल्लें जावन आसा. देखून हें सगळें ताच्या पांयां तळी दवरच्या सोवे कितें सर उपकार आमी मागल्यात हांगासर आमी बरयल्यात. आमी सर्व एकामेका खातीर मागया आनी आमी आशेवचें बरेंपण आमकां मेळोवन दी म्हणून जुजेवाज बापाक आमी उलो मारया. अर्गां पाठयल्यात. जुजेवाजा मुखांत्र मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिल्यात. भायर पडिल्ली वस्त जुजेवाजा लागीं मागलें आनी ती मेळ्ळ्या देखून काळजांत हांव अर्गां दिता. काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. भुरग्या जाग्याचें कन्वर्शन जाल्लें रेकॉर्ड हाताक मेळिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. मोगाच्या व्यक्तीक पवित्र थळार औचित्य भेट करूंक सांजुजेवाजान फावो केल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. पयशाचे समस्ये परिहार केल्ल्याक अर्गां दिल्यात. नवें घर आशिर्वचन करून 1 वर्स संपतना सगळें बरेंपण जावंक आदार दिल्ल्या जुजेवाज बापाक काळजांत हांव अर्गां दिल्यात. ह्या पवित्र थळार आशेवन बरयल्ली ते सवा बरी भलायकी मागल्या 18 जाणांनी. तकली दूख, गांठी दूख, पेंकाट दूख, हात दूख, बावळो दूख, पाय दूख गूण जावंक 13 जाणांनी. परिक्षेंत शिकोवंक बरी मोत बरें मार्क्स काडूंक 11 जाणांक. शिकिल्लें मोतींत उरोवंक तेगांक. एका ल्हान भुरग्या सारकें उलोवंक आनी चलोवंक जावच्याक. मोतीक समाधान मेळोवंक टेन्शन उणें जावंक 7 जाणांक. बाळंटेर बऱ्यान जावंक बऱ्या भलायकेंत आसूंक 14. बरें काम मेळोवंक 10 जाणांक. सरकारी काम मेळोवंक 14. डायबिटीस BP सारकें जावंक मागल्या 7 जाणांनी. घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 2गांनी. एकल्यान मोरयेमायेच्या पांयांतळी येवच्याक मागला. बरी सैरीक मेळोवंक 13 जाणांक. कोर्ट केसींत जीक मेळोवंक. आमाल पियोणे सांडून कुटुंबांक आदार जावंक 8 जाणांनी. विंगड जाल्ली बाबावांची कुटुंबां 12 वर्सां जावन पयस आसली 1 जावच्या खातीर मागला. एका स्त्रियेचो राग उणें जावच्याक. दोळ्यांची दिश्ट गूण जावच्याक 14. बँकाचें रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक तेगांक. मेळोवंक आशिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळच्याक. काजारी जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या 14. एका कुटुंबांतल्या तांच्या भुरग्यांनी मिसाक वेच्याक. ऑपरेशन बऱ्यान जावन बेगीन घरा पाटी येवच्याक मागला. मानसीक पिडा गूण जावंक तेगांक. उस्मड गूण जावच्याक 2गांक. सोरेसीस कातीच्या पिडेतावन गूण जावंक 14. कातीची एलर्जी बेगीन गूण जावच्याक 5 जाणांक. एकल्यान जिवितांत मुखार वचोंक उजवाड मेळोवंक मागला. देवापण्या थंय काडिल्लें मेट थिरासनेन सांबाळूंक 2गांक. ल्हान भुरग्याचें आर्गांट सुटोवंक. 2 मोग करणाऱ्यांनी लग्ना बेसाक धैर्यान मेट काडूंक आनी तांच्या घरच्यांनी सांगातपण दिवंक मागला. टेम्पररी आशिल्लें काम बेगीनच परमनंट जावच्याक. मोतीक येवच्या वायट आलोचनेंत हांव भिरांत दिसता त्यो पयस जावच्याक मागला. रातीक बरी न्हीद येवच्याक 14. भायल्या गांवची विजा मेळोवंक 5 जाणांक. MBA MSc PUC 10वेंत परिक्षेक बरें शिकोवन बरें मार्क्स मेळोवंक मागला. मायग्रेन तकली फडाफड पोटदूख गूण जावंक 2गांक. उणो जाल्लो उडास पाटी येवंक तेगांक. घरा भितर आयकोनचो आवाज उणें जावंक माथे दूख गूण जावंक. दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक. एकल्याचें पैन बऱ्यान जावंक. स्वंत घर फावो जावच्याक. कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक 5 जाणांक. एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा मेळोवंक. एकल्याच्या ब्रेस्टांत जावचो पू गूण जावंक. माथ्याचें आंगार जाल्ली एलर्जी गूण जावंक तेगांक. एड्स पिडेच्या 2गांक जियोंक धैर्य मेळोवंक. कॅन्सर पिडेच्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 14. जायती आवय बापाय आपल्या भुरग्यां खातीर मागतात. भुरगीं आपल्या आवय बापाय भाव भयणी खातीर मागतात. थोडीं संवसारांतल्या सर पिडेस्तां खातीर
भावार्था विरोध जावच्या गडितां खातीर मागतात. मनशान एकामेकाक गौरव दिवन जियोवच्या खातीर मागतात. ह्या पवित्र थळार येवंक जायनातल्या हर एकल्याक तोच आमचो पात्रोन सांजूचे वाज सर तांची आशा सुफळ करून दी, काळजाचे अत्रेक फावो करून दी म्हणून एक आमच्या बापा एक नमान मरी आनंद बापा हांगासर जमल्ली आमी आमकांय बरेपण मेळोवन दी म्हणून हात वयर घालून भेटोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव तुझी रास तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां तळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निभार. नमान मरी कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर जेसू देव आनी सेवी फळ तुज्या कुशीचे जेसू भाग्यवती मरी देवाचे मे आमा बिया खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे गळे आमेन. महिमा पान पुता आनी पवित्र जेसू दी दुसऱ्या दिसतान सर्वत्र आमेन. सांजूचे वजाक आमी उलो मारया. ताच्या लदिने मुखांतर आमकां गरज आसचें देवाचो आदार फावो जावन दी. सोमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गीच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजूचे वाज बापा श्रीलंका दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजूचे वाज बापा मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा कोंताचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजूचे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजूचे वाज बापा देवाच्या मोगाचे गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडल्या सांजूचे वाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले नोवेनांचे मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांग त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशीं तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजूचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेंत नवो बरवोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक
आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजूचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर. आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाच्या उदरगतेक दान करच्या हांगासर जेवणाक कुमोक दिल्ल्या आनी दितेल्या आनी थंयसर जेवणाची मांडवळ करच्या सर मुडेपू फिरगजगारांक. ह्या पवित्र थळाक जायत्या रितीरी आदार सुदरसूंच्या कांतारा वाजंत्रा मुखांत्र व्हिडिओ शुटींग करच्या मुखांत्र सगळें हे पवित्रपण जायत्या लोकांक प्रसार करच्या डिवायन वर्ड चॅनलाचो मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सगळ्या सिबंदेक सांजूचे वाज बाप आशिर्वादांनी बरोवन दी. बरें मन दाखोवच्या हांगासर ह्या पवित्र तळाच्या उदरगतेक वावुरल्ल्या सर्व आमच्या मालगड्यांचो आदी सेवा दिल्ल्या पाद्र्याबांचो आनी हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आसच्या आनी मुखल्या दिसांनी येवच्या कुमसारेच्या सेवे मुखांत्र कुमोक दिवच्या. हर एकल्याक की जुजेवाज बाप देवाची आशिर्वादां मागोवन दिवन दी. सांजूचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेन तावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मानांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. सोम्याचे नवी आमचो आधार स्वर्गानी संसार सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखींक पिडेंक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या हातय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपली जिणी आनी मरणांत जायतीं आजापां करून तिस्त मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वाज सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगिवनपणाचो मुखोट जोडून ससना संतोष भोगोवंक पाव आनी त्या सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो.
सोलोंग शिखर हातक चढून आधार लाभय जोडून दी कृपा दिया का उर्बा माया मोगान सोलोन जग मागून दी कृपा सांज सेवास बाबा ओगला पारी मांडुका कृपा मागून दी बाबा विज्ञान साडे नाका सुजे वास बाबा मागतां पेसा सुपोड करून मोगामीसा देवाचे कुशे आमी काळजांच्या दैवी कृपा मागून दी म्हूण लाले म्हाका सांज सेवास बाबा ओगला पारी मांडुका कृपा मागून दी बाबा विघ्न साडे नाका मोगळ पुत्र सोवे ओंकार बरी आशीर्वाद दिवा आमकां सांसेवास बापा आम्हाला सोडून कर अगेन गुरसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. येया तुम्ही भक्तिकानो ओढा उल्हासान मुडीपुच्या पूर्ण शेताक ओढा संतोषान येया तुम्ही यात्रिकानो ओढा भरवशान जुजे वाजा करिया मान उपकारी मोनान पात्रोनाक मान दिव्या धनिया देवाक घोळसिया पात्रोनाक मान दिव्या धनिया देवाक घोळसिया साजू सेवाजा कामी वंदन करिया साजू सेवाजा कामी वंदन करिया सांजूचे वाज बापाक भेटयल्लें कोडयाळ दियेसेसीचें एकमात्र पुनशेत मुडीपू आनी ह्या पुनशेताची महापरब ह्याच डिसेंबर म्हयन्याच्या 2, 3, 4, 5 तारखेर आमी संभ्रमूंक संतोश पावता आनी ह्या संभ्रमांक सर्व भक्तिकांक मोगाचें आपोवणें दिवंक हांव तुमचे मुखार आसा. मोगाच्यानो संभ्रमांक तयाराय जावन नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 20 आनी 3 तारखेर सकाळीं 10:30 वरार नोवेनांचें मीस आनी सांजूचे वाज बापाचें नोवेन हांगासर आमी चलोवन व्हरतले. हांव डिसेंबराच्या 2 तारखेर सांजेर 5 वरार सर पिडेस्तां खातीर मिसाचें बलिदान आनी प्रत्येक मागणी पिडेस्तां खातीर आसतली आनी हाचो प्रधान याजक जावन आसा बाप अनिल फर्नांडीस SVD मुल्की दैवीक रेतीर मंदिराचो. सर पिडेस्तांनी त्या दिसा येवन भलायके खातीर मागचें भलायकी जोडची आनी भलायकेंत झुजेवाजाच्या ह्या थळार येवन भलायकी जोडून फाटीं वचूंक आमची आशा जावन आसा. फेस्ताचो महासंभ्रम महापरब डिसेंबराच्या 3 तारखेर शुक्रारा दिसा आमचोच मोगाचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पौल सल्दाना सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी ताच्या उपरांत सांजेर 4 वरार कन्नडांत मीस सांजेर 6 वरार कोंकणींत मिसाचो संभ्रम हांगासर आसतलो. 4 तारखेर शेनवारा महापरबेचो दुसरो दीस आनी त्या दिसा 10:30 वरांचें मिसाक प्रधान याजक आमचो हांगासर सवा दिल्लो आदलो विगार मनादीक बाप बेंजामीन पिंटो उर्वा फिरगजेचो विगार हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतले आनी त्या दिसाय सांजेर 4 वरार कन्नडांत आनी 6 वरार कोंकणींत हांगासर मिसाचो संभ्रम आसतलो. आनी आयतारा दिसा फेस्ताचो संभ्रम
महापरबेचो निमाणो दीस आनी त्या दिसा सकाळीं 10:30 वरार आमचो आदलो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पौल सोज हे मिसाचें बलिदान हांगासर भेटयतले आनी त्याच दिसा सांजेर 4 वरार कन्नडा भाशेंत मीस तशेंच सांजेर 6 वरार समारोप कार्याचें मीस हांगासर आमचो भोवमनादीक मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना बाप हे मिसाचें बलिदान भेटयतले मोगाच्यानो ह्या 3 दिसांच्या महापरबेच्या वेळार तुमकां जावच्या त्या वेळार येवन ह्या पूर्ण शेतांत झुजे वाजपाच्या आशिर्वादा समेत तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या जिवितांत बरेपण झुजे वाजपाक खंडीत जावन दितालो म्हणल्या पातयेनीन तुमकां सर्वांक हांव बरो येवकार मागता सांगाता मेळया सांगाता येवया देवाची आशिर्वादा झुजे वाजपापा मुखांत्र आमची कन घेवया तुमकां समेस्तांक बरो येवकार दिवच्या सवे बरें हांव मागता देव बरें करूं